आफ्टरनून एक पोस्ट व्हायरल जालो अबाउट आवर कुंकोली MLA की तेणें खूंय कृष्णा हॉटेलां वचोन 1 crore कितें काय रॅन्सम मागील म्हूण आनी तितूंतूच लेस कोन्न डावन येवन 30 lakhsचे जाल म्हूण. सो आमी हेजेर निशेध मारताय. आमी कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक एकठांय जालो आसाय आनी आमी जाणें आमगे आमदार एशें कोन्न करपा ना म्हूण हे आतां ह्या दिसांनी आमगे आमदारान जायत डेव्हलपमेंट स्टार्ट केलो आसा, जायत इन्स्पेक्शन केलो आसा, जायत मिटिंग्स गेलो आसा आनी हेका लागून न्हू थोड्या मनशां न्हू पोटां चाडवलां तांकां कितें कोश्ट तें कोणा फ्रस्ट्रेशन न्हू तेंगे भायर येता तेंकां कंट्रोल करपाक जायना. सो हेजेर न्हू आमकां आमी म्हणटाय हें कितें जाता तें न्हू आमी कुंकोळे लोक उगो रावपा न्हय आनी आतां आमी कंप्लेन दिलां आनी आमी थोडीं आसाय आमी जाय जाल्यार आख्खे कुंकोळे लोकां आमी आख्खो लोक येवपा रेडी आसा कित्याक आमी हें सगळें चड जालें आनी हो एलिसन म्हणटाय तो कोण तो सगळें खबर आसा. सामको चाडवोन पडला, तेमको पावर ना, तेम कितें कोश तें कोणा आनी तेका लागून आतां तांकां फ्रस्ट्रेशन इतली चोळें तांकां कंट्रोल करूं जायना आनी ते डायरेक्ट येयले कित्याक आमकां एविडन्स आसा. आमी सगळें चोयलां, तो सारको फोटो काडटा आमी चोयला, क्लिपींग चोयलां, PSIन चोयलां, आमगे आमदारान चोयलां. आमी फकत मागताय हेजेर एक्शन घेवपा जाय. एक्शन तरी जायना जाल्यार आमी कुंकोले लोक सगळो येवन हिंगा पुलीस स्टेशनाचेर बसतली आनी मुखार कितें करपा ती आमी कोतली. This is the only one thing is what the persons who are doing all these activities now, maybe they were getting some cut to run those units which are being polluted. Now with our MLA interfering, they are not getting that chance now. Their dole is being stopped. So because of this, to defame our MLA, this is what they are doing. हे खेळ करून कित्याक तो कितें करता तें आडोवपा जाय. कुंकळे ह्या दिसान तेगे चल्ला MLA तें आडोवपा जाय कितें करून. तेका लागून हे खेळ केल्या तेणें कुंकळे लोकां पिशां काडपा लागून. हितून कांय ना. आतां हांगा CCTV फुटेज पळयला आनी पुलीस स्टेशनार पुलिसांनी पळयला कितें खरें आनी कितें फोट. तेन्ना जात तितले बेगीन हांव पुलिसा कडेन मागता तेका बेगीन जात तितले पुलीस स्टेशनार हाडून एलिसन म्हण तेका ते अरेस्ट करात ना कितें करपा ते बेगीन करात. फुटेज तुमच्या हॉटेलांतल्यान व्हायरल कशें जालें? वो कोई मोबाइल कुछ मिस हुआ था बोल के पूछने आया था मेरे को. ओके तो उन्होंने बाद में आके वो फ़ोटो क्लिक करके लेके गए उनका ओके. CCTV का. मोबाइल मिसिंग हुआ करके आपके पास आया था, फुल CCTV दिखाओ करके. कौन था वो? उनका नाम एलिसन बोल के मालूम पड़ा. हाँ ओके. उसने आके बाद में फ़ोटो निकाला. आज सकाळी दिपरावर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की हांवें फॅक्ट्रीवाल्या कडेन 1 crore मागिलो आनी तो लास्ट हांव 30 lakhsचे ओके केलो म्हणून. पूण हांवें कोणा कडेन पयशे मागले. जेन्ना म्हगे मिटींग आसलेली कुंकोळ्या हांवें तांकां आपयल्लें. म्हाका रायट आसा एज MLA कोणाक आपोवपाक. सो हांवें तांकां आपयलें आनी मिटींग फिक्स केल्ली 5 सो म्हाका लेट जालो म्युन्सिपालिटी आनी मिटींग लेट जालो म्हूण हांवें तांकां मडगांव हॉटेलां या म्हूण सांगलें, कृष्णा हॉटेलाक या म्हूण सांगलें. म्हणजे वीथ माय ड्रायव्हर आसा हांवें सांगिल्लें तुमचें पोल्युशन बी म्हाका नाका आनी कोणा मुयत ना आनी कोणाकूय पयशे दिवपा नाकाय म्हूण. रिकॉर्डींग तर कोणें थिंग आसा हांवें पयशे मागिल्ले म्हूण तेणें प्रूफ केलें जाल्यार हांव रिजायन जाता. आनी हो काल हो एलिसन म्हणटा येवन त्या हॉटेलाक पत्रांक घेवन त्या ओनराक घेवन म्हजे फोटो थंय CCTV ते आहलो तो क्लिक कोता आनी आज व्हायरल कोता की हांवें 1 crore मागिलो आनी 30 lakhsचे हें केलें म्हूण. आनी आतां तो हांव परत थिंगा हॉटेलाचेर वचून उडो चॅक केलें 8 वरांचेर तेन्ना आमकां मेळ्ळो होच मनीस एलिसन म्हूण विजयागे मनीस. आनी नाकालो हे सगळे घातलो हो घातालो खबर आसतलें आख्या लोकांक. तेजे आतां कंप्लेन फायल केला, केस कंप्लेन फायल केला आनी हांव तेजे कोर्टां वतलो चॅक करपाक. बरें तें कोणें काडटा जाल्यार हॉटेल ओनर आसा हिंगा मुज बरें. सो आमी CCTV चॅक केली चोयल्यार तो एलिसन म्हणटा तो विजयागे मनीस तो थिंगा फोटो क्लिक केले तेणें मुगेले आनी तेणें तें हें सगळें घायलें तेणें. नो सगळीं नाका आसलो आनी फेसबुकाचेर घातलो पूण आख्या गोंयकार लोकांक सगळें खबर आसा आख्खे हो केसो मनीस तो. अशें करून हांव प्लेयर करपा जायना. हांवें कोणालाय केन्ना म्हज्या लायफान 1 रुपया मागलो ना फॅक्ट्रीक तुज्या कडेन. आनी तेंकां ओपन हांवें सांगलो आसा तेंकां कोणा मुयत ना आनी कोणाक पयशे दिना काय म्हूण. आनी हे दिसा तें हांव सगळें इन्स्पेक्शनाक कोता पुलीस हेंकां लोकां वता तें नाक जालां. ते एजंट आसाय ते उपास पळय थिंगा पिपोळ्या जे फॅक्ट्रीक वचून पयशे घेता ते. तांकां लागून तेंच्या जिवार येयलां सारकें.
आनी हो मुगे नांव आतां हें कोण हो हें करपाक सोदिता आनी आतां लकीली आमचो CCTV चॅक करतना हो एलिसन कळ्ळें थिंगा आतां फोटो मारता तो आमी चॅक केला थिंगा तेजे आतां कंप्लेंट फायल केला तेजी एक्शन घेता आनी हांव कोर्टान घातलो की आज इवनिंग कुंकोलीम MLA क्लाफासो डायस हांगा पुलीस स्टेशनार एपियर जालो with a complaint that somebody have circulated his video when he was sitting for a tea with the owners of IDC in one of the hotel in Gogol and defamed him that and defamed his name that he is asking some ransom from them. So in this connection we had conducted the inquiry by visiting the concerned hotel at Gogol. And after going through the CCTV footage, we came to know one person, Ellison, was standing in front of that CCTV and with his mobile. So we had conducted also the inquiry with the hotel of the owner, and thereafter we came to know that he had clicked a photograph from the CCTV of the said MLA and made the viral. So in this connection, we had registered the NC under section 500 of defamation and advised the complainant, that is the Kunkolim MLA, to act as per law.